बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, 50 वर्सां फाटीं शावेर आनी पॅट्सी आनी लग्न संस्कार जोडलो आनी मोरो पर्यंत एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाक विस्वाशी रावून सांगाता जिवंक पवित्र सोबेउजीर भास दिली. आयज ही तांची भासावणी एकामेकाच्या जिविताच्या दाना वरवीं साकार जाली म्हूण ती सोंतसतात आनी फाटल्या 50 वर्सां परतीन देवान फावो केल्ली सगळी देणी आनी उपकार ओळखून ती देवाक दिन वाजतात. 50 वर्सां मोगान आनी सांगात्यान जेल्या सगळ्या देण्या खातीर देवाक दिन वाजता. हो जावन आसा तांचो मिसाचो विशय. आपल्या काजारी जिवितान सगळ्या आडकोळी आनी प्रश्नां मदें मोग एकवट आनी विस्वाशीपण तांणी सांबाळलें. तांच्या लग्नीक एकवटाक देवान तांकां लुसिलिया, अनिता आनी आग्नेल ही तेगां भुरगीं फावो केलीं. ते भायर काजारी जिविताची फुडलीं वर्सां तांणी सदांच मोगान सांगातान आनी समजिकायेन जिवंक देवान तांकां बरी भलायकी, काळजा मनाची शांती, भुरग्यां बालांचो सांगात दिवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन विस्वासून मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी जाणाव जेन्ना एक तारू आमी दोर्यांत सुट्टा तेन्ना ते तारवाचो हेतू जावन आसा म्हजें हें व्हडें वो हें तारू जेन्ना दोर्यांत आसतलें हांवें सगल्याक फुडें करचो पडटलो. जावं तें वादळ मोळ, जावं तें तुफान, वो जावं सुनामी, वो कसलोय प्रश्न जेन्ना मुजेर येतलो तेन्ना हांव तें फुडें करतलो. आनीक हेच जावन आसा ही एक चाल त्या तारवाची.
आनी ह्या तारू तर जेन्ना दोरयांत आमी घालता तेन्ना ह्या तारवाची चाल अशी जाल्यार म्हाका दिसता एका काजारी जोड्याची चाल ह्या समाजांत असलीच. कित्याक जेन्ना एक काजारी समाजांत जेन्ना एक दादलो आनी बायल एक घोव आनी बायल कशी जियेतात तेन्ना तांकां जायते समाजांत फुडें करचें पडटा. सोंपें न्हय तें. हो एक जावन आसा आवाज, एक उलो, एक आपोवणें देवाचें जें आज शावेराक आनी पॅट्सीक फावो जाल्लें न्हय 25 वर्सां फाटीं पूण 50 वर्सां फाटीं. आनी म्हाका दिसता आज तर झेवियरान आनी पॅट्सीन तर आपणाच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार म्हाका दिसता ज्या दिसा तांणी हो कोरार स्टापूंक ती तयार जाल्ली त्या दिसा म्हाका दिसता त्या दिसा तांचेर आमुर्को आंसो आसलो. एकामेकांक कोडकोन नासली आनीक त्या वेळार ती भितर सरली आमुर्को आंसो तांच्या तोंडार सगळींच नवीचशें तांकां दिसलें. पूण आज मेरेन ती आज तांच्या तोंडार आमुर्को आंसो जाल्यार पळोवया. फोटो मातसो घालात रे तेजेर, मातसो मार, कॅमेरा मार, सामको मार. भितर सरल्या तेन्ना आसलो आसतलो पूण उबी आसात तेन्ना नासलो. आतां फोटवाचेर सामको येतलो खरोच तो आंसो आसा काय म्हणून. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जिवीत जावन आसा एक आगोड आनी शायर आनी पॅट्सी ह्या जिविताची समजोणी जर आज नव्या काजाऱ्यांक दितली जाल्यार म्हाका दिसता यू ऑल कॅन बी द बेस्ट टिचर्स for those who are going to get married, especially you see on the front benches here the singers. I could very well say to you all, if you all want any good particular dictums or the teachings, you could always hang on to them because they'll be telling you and giving you the best of advices how to live not just 5 years or 25 years, but to live 50 years. But they were not selling alone. Were you all selling alone? तुम्ही दोगांच हे तारू ताणटाले समाजांत? झेवियर एंड पॅट्सी? ना, कोण आसलो तुमच्या सांगात? दोनी देव आसलो. आनी दोनी देव तांच्या सांगात आसलो देखून हे तारू तांचे काजारी तारू ह्या समाजांत ती तांडूक बरी पावली. आनी देवान तांकां 3 बरी फळां दिल्यात. लुसिलिया, अनिता आनी आग्नेल. आनीक आमी जाणा ही फळां तांणी कशे भाशेन तांणी वाडयली आनी ही फळां वाडोवन कशे भाशेन तांकां देवाची भिरांत तांणी दिली. आज मेरेन ती आपणाच्या आवय बापायक भियेतात. तर हें जावन आसा एक देणी जें वेगळेंच आवय बापाय वरवीं आपणाच्या भुरग्यांक मेळटा. आज आमी तर भुरग्यांक पळयत जाल्यार जायतीं भुरगीं ह्या नव्या काजाऱ्याचे जंय जल्मल्यात ती तांचे उतर आयकूंक कबूल नात. कित्याक नात? कित्याक देवाची भिरांत ना. जंय देवाची भिरांत आसा थंय आपणाची भुरगीं निटायेर आसतात. आनी जेन्ना भुरगीं निटायेर चलतात तेन्ना तांचो समाज बरो जाता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज जेन्ना आमी शावेराक आनी पॅट्सीक आमी दिनवासता देवा लागीं आनी देवा मुखार तेन्ना आमी सगळीं दिनवासुया. कित्याक पयल्या स्वातेर आमकां दिलां म्हणून एक बरें जिवीत आनी एक बरें लांब आऊक आनी जितलीं वर्सां आमी ह्या संवसारांत सारता तें आमी बरे भाशेन सारूंक, देवाक भिवन आमी सारूंक, देवाक सोबें जो मोग देवान आमकां दाखयला त्याच मोगान आमी दुसऱ्या सोबें चलोवंक आमी ह्या मिसांतल्यान मागुया. खेरीत भाशेन तांचे पासत मागुया, तांचे सुने पासत मागुया, तांच्या जावया पासत मागुया, तांच्या नातरां पासत मागुया, आख्खे फामिली पासत मागुया. ह्या आमच्या गांवांत, वेरेंच्या गांवांत सगल्या पासत आमी मागुया. जायत्यांचो आदार तांकां मेळ्ळो, जायत्यांचो सहकार तांकां मेळ्ळो. सहकार आनी आदार दितल्यांक तांकां ती सदांच म्हणटात द्या आवर वेल विशस. सो लेट अस थँक गॉड फॉर दीस ब्युटिफूल गिफ्ट दॅट दे हॅव रिसिव्ड इन देयर लायफ for the 50 years. It is going to be 50. I remember
one particular couple who are almost touching to 70. 70. Another 5 years to go for them. They can both walk and they are both very tough, strong. So it's all what God does in our life. So let us pray for them, and also as we pray for them, let us pray for each one of us during this Mass. जायते पावटी आम्ही चुकल्यात आसतले तर ही चूक आम्ही मानून घेऊया आणि देवा लागीं बोगसोणे मागुया आणि सगळीं बरोबरूच म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मना चिंतून कोणा उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासोतपा घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
देवा सरपोतवेदार बापा, झेवियर आणि पॅट्सी या पोती पोतीनीच्या लग्नाच्या 50व्या वार्षिक दिसा जिवितांत आणि बावरतांत ल्हान व्हड केल्ल्या भुरग्यां पासत ह्या 50 वर्सांनी एकवटान जिवन ताणें केल्ले बऱ्या कुन्या पासत आमी तुका दिन वाजता आनी तांकां कोणवळेन पळे म्हूण मागता. जशें तुवें तांच्या मोगाची पयलीं फळां लग्नाच्या व्हडत्या संस्कारा वरवीं पवित्र केल्लीं, तशीच ताची उत्तर पिराय फळां बरीत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग वसता तुय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गर्व ना. मोग माणसुगेची शीम उतरोना, आपलो आदाव सोडिना, राग दवरिना. वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. ओनीत पळोवन मोग कुशाल जायना, पूण सोत पळोवन कुशाल जाता. मोग सगळें भोगसूंक, सगळें सोत मानूंक, सगळ्याचो बरवासो धरूंक, सगळें सोसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सोरतलें. आतव्यो भासो उलोवचें देणें नपयत जातलें. विदेचें देणें सोमतलें, पूण मोग कदीच सोरोना. कित्याक विद्येचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें ओपूण, पूण सोपून तें येतोच सगळें ओपूण तें नान जातलें. हांव भुरगो आसलों तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालों, भुरग्या भाशेन वागतालों, भुरग्या भाशेन चिंतालों. पूण एकदां जाणटो जातोच भुरगेपणा वेल्या वस्तूंक हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशीं गैर गैर कितें पळयता, पूण मागीर आमी रूप रूप पळयतल्या. आतां म्हाका आसा ती ओळख अद्दिकुरी, मागीर देव म्हाका अळकता तसोच हांव ताका अळकतलों. आतां इतिनूच आसात, भावार्थ, बरवासो आनी मोग, पूण हांचे मदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोया जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगान रावात हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आशे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाड झेवियर आनी पॅट्सी आयज आमी व्हडा संतोसान आनी कुशालकायेन बरोवन देवाक आर्गां दिवंक आयल्यान कित्याक सगलें बरेंपण देवाथान येता म्हूण आमी ओळखून घेता आयज पोनास वर्सां काजारी जिविताची देवान तुमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक आर्गां दिवंक आयल्यान हे बाग तुमकां फावो जावंक खेरीत भाशेन देवाचें तुमकां खेरीत देणें जशें आमी सुरवातेक फादर म्हणटालो एक व्हडें घातलां सोमदिरान काजारी जिविताची व्हडें आयज काल चेन्सां तरेच्या वादोळाक तुफानाक वादळ मोडाक सांपडटा आनी लोक ना मोडटात तुणटात आनी फुटतात पूण आयज पासून तुमी 50 वर्सां मोगान विस्वाशीपणान एकठांय सारल्या देखून देवाक दिनवासूंक वाखाणूंक आर्गां दिवंक आयल्यान देखून एखेरीत आयचे हे दीस जावन आसा तुमकां देवाचें देणें व्हडतें तुमकां फावो जालां ही 50 वर्सां एकठांय सांगातान जियोप म्हटल्यार एक व्हड आव्हान चॅलेंज एक जिवितान मायलस्टोन तुमच्या जिवितान देखून आयज तुमी देवाक आर्गां दिवंक दिनवासूंक ह्या देव मंदिरांत आयल्यान न्हयच तुमच्याच 50 काजारी 50 वर्सांच्या जिविताच्या देण्या पासत पूण तुमकांय देवान जाय त्या देण्यांनी भरल्यांत देखून आनी व्हडली देणी म्हटल्यार तुमचीं भुरगीं आनी तुमच्या भुरग्यांची देणें तुमकां देवान फावो केला तेगा भुरगीं बरे भाशेन ती लग्न जावन सेटल जाल्यांत बरे भाशेन ती परदेसान वावर करतात देवान तांकांय सगल्या उपट देण्यांनी भरल्यांत देखून तुमी देवाक आयच्या दिसा तांच्या बरोबर तांच्या सांगातान तशेंच तांच्या भुरग्यां नाती नात्रांक पासत देवाक दिनवासता तर झेवियर आनी पॅट्सी कितें जायत सिक्रेट ह्या तुमच्या 50 वर्सांच्या जिविताचो तुमचे लागीं विचारल्यार कितें तुमी सांगतल्यात कितें तुमच्यान सांगूं येता 50 वर्सां तुमी एकवटान जियेलीं जायते सूख दूख कश्ट आव्हानांक फुडो केलो आनी आयज पर्यंत तुमी हांगासर तुमच्या लग्नीक जिवितान हें धाडसणें तुमकां फावो जालां आनी आजून पर्यंत बरे भलायकेन देवान तुमकां दवरल्यांत आनी सांबाळल्यांत कितें जायत
What is the secret of the success of your married life? भुरग्यांचें सूख. पयले सुवातेर म्हज्यान म्हणूं येता तुमचो भावार्थ. जो भावार्थान तुमी हे लग्न जिवितान भितर सरलेल्यान देवाचेर पात येवन विस्वास धरून लग्नीक जिवीत सुरू केल्लें. भुरगीं मागीर आयल्यान पयले देवाचें तुमकां भावार्थ आसलो. देवाच्या मोगान देवाचे भिरांतीन जशें फादर म्हणटालो देवाच्या मोगान भिरांतीनूच तुमचो कुटुंब तुमी वयर काडलात आनी कुटुंबाक वयर काडूंक वावुरल्यान तर हो देवाचेर भावार्थ तुमकां आसलो. होच भावार्थान तुमी तांच मारलेले. ते आयज तुमचे व्हडे सालामती आनी सगळ्या तरेच्या वादळ मोडाकूय सांपडला आसतले. जिन्सां तरेच्या आव्हानांकूय फुडो केला आसतलो. जिन्सां तरेचे सूख दूख तुमी अनुभवलां आसतले. पूण तरी आसतना भावार्थ साणूंक ना. भावार्थाक तीर आसा. हे देवान तुमकां तुमचे भावार्थाचेर नदर घालून तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां हे सगळीं बेसांवां देणी फावो केल्यात. आमी जाणा पॅट्सी सदां मिसाक येवपी मिसांत वांटो घेवपी ही भोक्ती देवाची तिचे सोवें आसा आनी आमी पळयता. त्याच बरोबर इगोजेच्याय वावरांत मिसळ जाता. जावं कितें करपाक फुडें सरता. आनी भाशेन शायरूय आपल्या जिवितान आतां तो 5 मेंबर कसो आयिल्लो आसा. जाय तो बरो वावर करूंक वावुरता ह्या गांवांत. लोकांचे प्रस्न लोकांचे कितें आसा तें सुटावे करूंक मुखार सरता आनी हे भाशेन वावुरता. आनी हे भाशेन देवाचेर भावार्थ आसा आनी भावार्थान देव मागलेली सगळीं बरीं देणी आमकां फावो करता. तो तुमच्या भावार्थाक लागूनच तुमकां देवान हे धाडसणे फावो केला. हो दीस आयचो फावो केला. दुसरे सुवातेर म्हज्यान म्हणूं येता आयज ही 50 वर्सां तुमी जिवितांतलीं ताळ्ळीं जाल्यार तुमचे सोबे आसलेलो मोग एकामेका सोबे. जशें आयचे पयलें वाचप म्हणटा मोग आसा थंय दया आसा. मोग आसा मोग आसा थंय दया आसा. मोग आसा थंय राग ना. मोग सगळें सोसूंक सगळें भोगसूंक सगळें सोत मानूंक तयार. असलो मोग तुमचे सोबे आसलो देखून तुमी ही 50 वर्सां फुडें जिवितान या तांच मारली. तर तुमचो एकामेकाचो मोग तुमकां एके भाशेन एकठांय दवरता. आनी हो मोग आसलो देखून सगळें सोत मानूंक सगळें सोसूंक सगळें भोगसूंक तुमी तयार आसली. चुकी जावंक ना न्हय जाल्या आसतल्यो. जायते पावट घोडये दूख आयलां. जायते पावट संकोश्ट आयलां. जायते पावट घोडये जिन्सां तरेचीं आव्हानां आयल्यान पूण तांकां फुडो करूंक एकामेकाक तुमी सांगात दिला. सोजमून घेतल्यान बोगशिल्ल्यान चुकल्या तेन्ना एकामेकाक तुमी आदार सहकार दिला आनी हे भाशेन जिवितांत तांच मारला. तर कितें भाशेन हो मोग हे विस्वाशीपण तुमकां एकठांय दवरता. आयज जाणा आमी मोग ना तर काजार ना. विस्वाशीपण ना तर लग्न ना. लग्न म्हणूंक जायना. तरेच हो मोग आनी विस्वाशीपण तुमचे सोबे आसलें देखून तुमी आयज पासून ही 50 वर्सां काजारी जिविताची ताणली. आनी तिसरे सुवातेर जशें तूं म्हणटालोय भुरग्यांक लागून भुरग्यांचो सांगात भुरग्यांचे देणे देवान तुमकां फावो केला. आनी ह्याच भुरग्यांच्या सांगातान आनी तांच्या सहकारान आदारान
जिवितांत तांच मारूंक सोंपें जालां. कांय बरीं भुरगीं देवान तुमकां फावो केल्या. कांय बरीं भुरगीं तुमच्या कुटुंबान आसात. बरे भाशेन तुमी देवाच्या मोगान, देवाचे भिरांतीन, पेल्याच्या मोगान ताका वाडयल्यान देखून आयज पासून ती भावार्थान आनी क्रिस्ती शिकोवणेन आपले कुटुंब तांणी वयर काडल्यात आनी आपले कुटुंब ती चलयतात. तरेच भाशेन जें कितें आमी म्हणटा आवय बापूय करता तें भुरगीं मागीर फुडाराक त्याच मोगान, त्याच देखीन, त्याच बरेपणान तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आसता आनी होच आशिर्वाद तांचेर आसा आनी देव तांकां आशिर्वादान भरीत आसा. आनी आमच्यान म्हणूं येता आयज तांची नात्रां सगलीं कुशाल आसात. कुशालकायेन ती आयज हे समोरोमणेन वांटो घेवंक, देवाक दिनवासूंक, आर्गां दिवंक, वाखाणूंक आनी हो समोरोम करूंक परदेसान थान आयल्यान सगलीं. कोणूच येनासतना रावंक ना, सगलीं आयल्यान. कित्याक व्हडली कुशालकाय तांकां आपल्या शेपाय शेमायची 50 वर्सां काजारी जिविताची समोरोमूंक आनी असल्याच कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी बरोवन ती आयज देवाक दिनवासतात, देवाक वाखाणटात आनी आर्गां दितात. आनी होच मोग आपल्या शेपाय शेमाय सोबें दाखयतलींत आनी सदांच तांच्या सांगातान, तांच्या मोगान जियेतलींत म्हूण आमकां आनी तुमकांय खात्री दितात आनी तुमचे खातीर मागूंक आयल्यात. तर आयज आमी तांकांय पळोवन आनी तांचेय कुशालकाय वाडलेली पळोवन संतोसता आनी देवाक आर्गां दिता. तर ते म्हणटा आमकां सदांच शेपाय शेमायन मोगान वाडयल्यांत, मोग दाखयला, तो मोग आमी केन्नाच विसरची ना. देखून आयज खेरीत भाशेन हो समोरोम करूंक पयसतान ती आयल्यान आनी देवाक आर्गां दिवंक, दिनवासूंक हे बेटेंत वांटो घेतात आनी तुमचे खातीर मागतात. आनी हो समोरोम आयच्या दिसाचो व्हडा दबाज्यान करतात आनी करूंक फावो 50 वर्सां कोणाक मेवता. हो समोरोम करप म्हटल्यार एक व्हडलें भाग, एक व्हडलें आव्हान आनी दुसऱ्यांकूय बरी देख. जशें फादरूय म्हणटालो ह्या आतांच्या भुरग्यांक देख. 50 वर्सां लग्नेक जिविताची तांणी सारली म्हणून. आयज काल लग्न जाल्लीं, लग्न कितल्योच केशी विस्पाच्या घरांत येयल्ल्यो आसता. कितलेच लग्न मातशें एकामेका सोबें सोंसणीकाय ना, दोयां ना, बोगसणें ना आनी हे भाशेन आमची कुटुंबां बिगडून वेतात. तर आयज खेरीत भाशेन देवाक आमी आर्गां दिवया, दिनवासुया. पयले सुवातेर देवान तुमकां भावार्थान वाडयली, मोगान विस्वाशीपणान चलयली, भुरग्यां बाळांच्या देण्यांनी बोल्ली आनी नाती नातरांच्या देण्यांनी बोल्ली. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. मोगाळ बाबा भयणीनो, 50 वर्सां फाटीं देवान झेवियर आनी पॅत्सी हाच्या एकवटाचेर आशिर्वाद घालो. त्या दिसाक तांणी एकामेका सोबीत एक मोगाचो करार केलो आनी एकामेकाच्या सुखान आनी दुखान वांटो घेवंक आनी एकामेकाक विस्वाशी रावंक तांणी भास दिल्ली.
आज तीच भासावणी नुसरून ती देवाचे वेदी मुखार उबी आसतना ह्या वेळार करीत भाशेन ह्या मुद्द्याचेर आशिर्वाद आमी मागुया. ह्यो मुद्यो तुमच्या मोगाची आनी विस्वाशीपणाची खुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात ताचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. पॅट्सी म्हज्या नोसोनेलच्या मोगाची आनी विस्वासपणाची पुना कशी ही मोदी तुका हांव दितां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. झेवियर पॅट्सी म्हज्या झेवियर म्हज्या नवसोलेल्या मोगाची आनी विस्वासीपणाची खुणा कशी ही मुदी तुका दितां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सगळे आमी बसूया. Let us all stand. My dear brothers and sisters, we have just witnessed Xavier and Patsy renewing their vows and exchanging the rings. That is to remind them that they are still continuing to be in love and fearing God, that they will walk henceforth the path that they have to trod. So let us, during this time, pray for them, pray for each other, so that we may grow
In love, we may grow in union with the Father, that Father and we may be one. We pray for Pope Francis, all the bishops and priests, that they may be filled with the Holy Spirit and lead us to deeper faith in God and strong love for one another. We pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call out your name. And With us, O Lord, and we ask you to be with us, O Lord. in our need. Bless us, Lord. We pray for our beloved grandparents who are celebrating their 50 years of life together. We pray that the Lord bless them for all the love and care they have shared with us, and help us to give in return the precious gifts of our time and love that they truly deserve. We pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call on your name. Hear us, O Lord, for we call out your name. And we ask you to be with us, O Lord. And we ask you to be with us, O Lord. In our need. In our needs, bless us, Lord. Lord, we ask your kind forgiveness for the times we failed to appreciate our grandparents, for the times we were too wrapped up in ourselves and our own activities to spend more time with them. Help us to become more like them. As we age, help us to follow in their loving footsteps. We pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call on your name. Hear us, O Lord, for we call out your name. And we ask you to be with us, O Lord. And we ask you to be with us, O Lord. In our need. Bless us, Lord. Our grandparents have played an important role in our lives. We remember with joy this time spent together doing simple things like fishing, doing a puzzle, taking a walk, reading a story, and learning about the wonder of nature. We had the privilege of hearing of their stories of life that inspired us to work hard, be patient, and follow our dreams. Bless them with good health and peace for the rest of their lives. We pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call on your name. Hear us, O Lord, for we call out your name. And we ask you to be with us, O Lord. And we ask you to be with us, O Lord. In our need. Bless us, Lord. Lord, I am grateful to my grandparents for the life they gave to my parents and for the life they gave to me, for the ways they helped me and made me strong, for the ways they loved me no matter what. Be their strength and help me, and all others to support them in all their old age. We pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call on your name. Hear us, O Lord, for we call out your name. And we ask you to be with us, O Lord. And we ask you to be with us, O Lord. In our Bless us, Lord. Lord, our wonderful grandparents bring much joy and happiness into our lives. Please watch over them and protect them and care for them.
May they know your goodness and love always. We pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call on your name. Hear us, O Lord, for we call on your name. And we ask you to be with us, O Lord. And we ask you to be with us, O Lord, in our need, in our need. Bless us, Lord. Lord, we also look with love on our grandparents the world over. Protect them. They are a source of love and wisdom for families and for society. Support them as they grow older. May they continue to be strong pillars of gospel faith for their families. We pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call on your name. Hear us, O Lord, for we call out your name. And we ask you to be with us, O Lord. And we ask you to be with us, O Lord. In our need, in our need, in our need. Bless us, Lord. Lord, our Heavenly Father, accept this humble praise which came out from the hearts of these little children. You said, let the children come to me, and I am theirs. This is what they have implored before you. They have asked. Be with them, Lord. Be with us all. We make our prayer to Christ, our Lord. Amen. फुलां आनी फळां शावेरान आनी पॅत्सीन रोजनाच्या वावरांत एका कालीज मोनावन वांटो घेवन सगल्या कोश्टांक आनी त्रासांक फुडो करून आपल्या काजारी जिवितान बरी फळां उत्पन्न केली. आपल्या तेगा भुरग्यां बरोय गुणांनी रीत रिवोसेन आनी बरें शिकोवन दिवन वाडोवंक केली प्रोyn आनी त्याग हे फळां बरोबर देवाक भेटयतात. उंडो आनी सोरो जेजून दर एकल्याक मोगान चलपाची वाट दाखयल्या. ताणें आमकां एकामेकाचो मोग करूंक फरमायलां आनी आपल्याकूच मोडून तो आमच्या ओत्मीकान आनी पियोन जाता. हेच ओत्मीकान आनी पियोन फाटलीं 50 वर्सां शावेराक आनी पॅत्सीक मोगान आनी सांगातान जिवंक बोल आनी श्रुती जाली. शावेर आनी पॅत्सी आपल्या लोभनीक जिवितान
एकामेका पासत आनी आपल्या भुरग्यां पासत मोडूंक सदांच उदार जालीं. हे फुडें आपले जाणटे पिरायेकूय जेजूच्या बोल मागूंक आनी ह्या उंड्या सोऱ्याचेर जेजूच्या मासा रोगताची पदवी दिवंक ही दानां बापाक अर्पिता. भेटूनेच्या वेळार आमी गायन करतले ओ टुवेल सुखी कोर तांचो गराबो. मोज्या भावनान भयणीनो मोजे आनी तुमच्या बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे भवीस सभेच्या आडवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा झेवियर आनी पात्सी पोती पोतिनीच्या बांगऱ्या उत्सवा पासत ह्या दिनवसणेच्या बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी इतलीं वर्सां मोगान आनी विस्वाशीपणान एकठांय जेल्ल्यांक त्याच मोगाच्या एकवटान सांबाळ आनी तुजे शांतीन दिसान दीस ओदीक बोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारान शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीच होणे आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हे तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चळना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुका किर्तन निरंतरी गायता.
Povit, 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 norbaranzo sorvit porcum, sorgani somstat, molla tuja voimova, non sorgi tuca soizoi, santes forati navi, et carazoi, non sorgi tuca soizoi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगवत आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut por gutuja. Jésus život vzalo, Jésus melo, Jésus život vzalo, Jésus novian et olo, Jésus novian et olo. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोर्वेस्पोरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी कार्दिनल आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांग वार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धर्म नुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची संगताची महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा Amen.
जो मनीस देवाक चिटकोन रावता देव तांच्या संगाती आसा आनी देव तांच्या संगाती आसून असली व्हडती कर्तुबां तो आमचे सोबीत करता. तर ह्याच देवाक आमच्या जिवितांत आमचे जिवाक जिवाळ करून ह्याच जेजूक सदांकाल आमचे सोबीत राव म्हणून जेजू आमी मागुया. सगळीं बरोबरूच म्हणून आमच्या बापा जगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुमयाची शांती आनी मोग सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवं. ही देवाची शिली वचतो जेजू जो पेट्सेक आनी झेवियराक ही तांची काजारी यात्रा बरी सुफळ करूंक तांकां सगलो सोयेग आनी सहकार दिलो. तर आज ती खुशाल आसात आनी हो दीस ती मानयतात समोर वतात देवाक दिनवासून. तर आमी ह्याच जेजूक सदांकाल आमकां सांगात दिवंक आमचो सहकार तो जावंक मागुया. सगळीं ह्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कमियाच्या वेळार गायन करतले D24 काळीज म्हजें तुका ओत्रेकता.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा या पोती पोतीनीक झेवियराक आनी पॅट्सीक इतली वर्सां एकवटान तुवें सांबाळली देखून अनुदान आमी ह्या युनिवर्सिटीची जेवणान वांटो घेतला. तांचे उतर पुराय येवन तांकां सांबाळ आनी संवसारांतले तांचे दीस भरतोच संवसारांत जोडलेल्या एकवटाचो सुर्गीच्या सुखांत सोपून फळां बगूंक तांकां फावो करूं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. बापा केरीत पोणी आयज आमी आनी पॅट्सी तुजे दिनवास आठयता. तुवें आमकां लोक संस्काराची 50 वर्सां मनूंक फावो केलें देखून बापा तुज्या उपकारान भरून आमचीं काळजां आयज कुशेच्या नादार उफेट्टात आनी आमचीं मुखामोलां मुरगोडटात. आमकां तुजे कृपेन बोल्ल्यांत देखून आमी तुजी मोहिमा आनी वैभव गायता. ह्या भांगारा उत्सवाच्या समयार आर्गां तुका दोनया. आमकां बरो आनी देखीवन कुटूंब घडोवन हाडूंक भाग फावो केलें देखून लुसिलिया, अनिता आनी आग्नेलो हीं 3 फळां आमच्या एकवटाची आनी मोगाची आनी तुजी देणी आमच्या कुटुंबाक. ह्या भुरग्यां पासत आमी तुजे रोशणेचे येवजणेंत आमकां भागीदारां केल्यांत देखून बापा आमी तुका आर्गां ओमता. आमचो पाद विगार फादर ओलांदो, फादर मारियो आनी हांचे उपकार
आठवून आमी तुका दिनवासता. तांणी आमकां आपल्या आशिर्वादान भरल्यांत. तशेंच आमचो भासो पादपाशां पासत आमी तुजे उपकार आठयता. ताच्या आदारार आनी आमचे विशीं ताच्या बऱ्या आवंड्या पासत दिनवास बापा. आयज मधूर ताळ्यान गायलोल्या कोयाराक खातीर आनी तशेंच आमच्या सांकिस्तां खातीर मोहिमा आनी वांकाणणी बापा तुका दिता. आयच्या दिसा पासत हांव खेरीत भाशेन दोनया देवाक आर्गां दिता. म्हाजे मामीक आनी डॅडीक पन्नास वर्सां काजरी जिवीत दिलें म्हणून. तशेंच आमी ती भुरगीं आनी तेंची 7 नातरांच्या खातीर तुमकां सगल्यांक कालजंतान दिनवासता. तशेंच दिनवासता सगल्यांक ऑजवाल्ड आमच्या कोयर आंतोन वेल्यो आनी सगल्यांनी हे जानेट आनी सगल्यांनी इगोज डेकोरेट करपाक सगलो तांचो आदार आनी तांक दिलो म्हणून. तशेंच कालजोसान दिनवासता आमच्या सोयऱ्यांक दायऱ्यांक शेजाऱ्यांक सगलीं आयज तुमी मिसाचे वाटेन भाग घेतली म्हणून आनी आमचे कुशलकायेन आयज तुमी हिंगा हाजीर आसात म्हूण. फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आय वॉन्ट टू थँक ईच अँड एवरी वन ऑफ यू फॉर सेलिब्रेटिंग द मास विथ माय मॉम एंड डॅड on this special day. Thank you. ह्या भांगराच्या उत्सवा समयार आमची पोरबी शावेराक आनी पॅट्सीक पयले सुवातेर तांच्या बरोबर आमी देवाक वाखाणलो दिनवासलो आनी आर्गां दिली. त्याच बरोबर ह्या समयार तांच्या भुरग्यांनी इगोजेक 50,000 भेटयल्यात. तांच्या ह्या खातीर हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांकां फुडलें जिवीत लांब आवक जिवीत काजारी तांकां आवडेता. तशेंच आतां आमी म्हणटा पॅट्स शायराची जबाबदारी न्हयच ताच्या कुटुंबा सोबे ताणें पाळली आनी समाजाय सोबे ताका जायती जबाबदारी आसा. ताका आमी बरी भलायकी मागता आनी ही जबाबदारी 5 कसो तो वावरूंक अदीक सोकोत बोड आनी कुरपा देवान ताका दिवची. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सगळे तुमच्यो तकल्यो बागयात आनी बापाचो आशिर्वाद घेयात. सोरपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात खरे क्रिस्ताचे फोलेर आनी साक्षीदार विस्वासी घोवाई तुमी जावंक तुमकां धाडटा. शेपटा गायन करतल्या F6 देवाक दिनवास. देवाक दिनवास देवाक आर्गां जेजू सोंगी आमकां विजोय. देवाक दिनवास देवाक आर्गां जेजू सोंगी आमकां विजोय.
kneel before you हे इंग्लीश गायन आमी आतां गायतले हांव